नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकार। आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। इराणाचो इस्रायलचेर हवाय हल्लो। 200 परस चड ड्रोन आनी मिसायल हल्ले करून इस्रायलच्या सैनिकी तळांक केले लक्ष्य। अंदूय जावची ना मये गांवची फामाद माल्याची जात्रा। देवस्थान समितीचो निर्णय, नोटीसूय जारी। दिवचल तालुक्यातल्या मये नार्वे वाठारात कांय बागायतदार अजूनय पारंपारीक पद्दतीन मळटात मुट्टे। पारंपारीक तरेन काडटात तोच निरो जिवाक बरो। गरमी भायर काडून पोट साफ करपाक पिवचो निरो। भाजपाच्या प्रचाराक नेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, JP नड्डा तशेंच हेर स्टार कॅम्पेनर येतले गोंयच्या उमेदवाराच्या प्रचाराक। लोकशाय न्हय जाल्यार परिवार वाद वाटोवपाकूच इंडिया आघाडी। भाजपाचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकाराचो आरोप। कुडचड्यार रेल्वे स्टेशन बांदपाचें आशिल्ल्यान इतिहासीक म्हत्व आशिल्ली इमारत मोडपाचें काम जोरात चालू। फुडल्या 4-5 म्हयन्यांत कुडचड्यार जातले सुसज्ज रेल्वे स्टेशन। आनी आतां खबरो विस्तारात। निमाणे कडेन इराणान इस्रायलाचेर हल्लो केलोच। 200 परस चड ड्रोन आनी मिसायल लॉन्च करून इराणान इस्रायलाच्या सैनिकी तळांक लक्ष्य केले। इराणान शेनवारा मध्यान राती हो हल्लो केलो। इराणाची कांय मिसायल्स आनी ड्रोन अमेरिकेन पाडले जाल्यार हेर ड्रोन इस्रायलाच्या आयरन डोमान पाडले। 1 एप्रिलाक इस्रायलान सिरियांतल्या इराणी दुतावासाचेर हवाई हल्लो केल्लो। ह्या हल्ल्यांत इराणाच्या 2 सर्वोच्च मिलिटरी कमांडरां सयत 13 जाणांक मरण आयिल्ले। ते उपरांत इराणान बदलो म्हणून इस्रायलाचेर हवाई हल्ल्याची धमकी दिल्ली। इराणान 185 ड्रोन आनी 36 क्रूज मिसायलांचो वापर करून हो हल्लो केलो। चडशी मिसायल्स इराणान आपल्याच देशांतल्यान लॉन्च केली जाल्यार कांय इराक आनी येमेनांतल्यान लॉन्च केली। ते खेरीज इराणान जमनीवेल्यान जमनीचेर हल्लो करपी 110 मिसायल्स लेगीत लॉन्च केल्ली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। फाटल्या वर्सा प्रमाण अंदूय मये गांवची फामाद माल्याची जात्रा जावची ना। ही जात्रा रद्द करपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतला, तशी नोटीसूय जारी केल्या। येता त्या मंगळारा 16 एप्रिलाक ही जात्रा जावपाची आशिल्ली। दिवचल तालुक्यातल्या मये गावच्या श्री माया केळबाई पंचायतन देवस्थानाची फामाद माल्याची जात्रा अंदूय जावची ना हे स्पष्ट जाल्ले आसा। माल्याची जात्रा निलंबित करपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतना तशी नोटीस जारी केल्या। देवस्थान समितीच्या निर्णयाक लागून अंदू माल्याच्या जात्रेचे खाशेलेपण आशिल्ले माले पेटचे ना ते पेटचे ना। वयल्यान पेट्टे माले तकलेर घेवन नाचपाचो श्री केळबाई देवीचो पण लेगीत पुराय जावचो ना हे स्पष्ट जाल्ले आसा। मान आनी अधिकाराच्या मुद्द्या वयल्यान फाटल्या कांय वर्सांच्यान मये गांवांत देवस्थान समिती आनी नायक गटा मदीं वाद चालू आसा। ह्या वादाक लागून मयेच्या श्री माया केळबाई पंचायतन देवस्थाना कडेन संबंदीत आशिल्ल्या कांय उत्सवांचेर लेगीत हवय आयिल्ली आसा। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सध्या प्रचाराक नेट। भाजपाचो पयल्या पावंड्यावयलो प्रचार सोंपलो। प्रचाराच्या दुसऱ्या टप्प्याक सुरवात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपोयचो प्रचार करपाक कुडचड्या जाहीर प्रचार सभेक येतले। मात प्रधानमंत्र्याच्या जाहीर सभे खातीर सध्या डेट फिक्स जावंक ना अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। जाल्यार 40 स्टार कॅम्पेनरांच्या नांवाची वळेरी निश्चित जाल्ल्याची माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिल्या। इतले मजगतीं स्टार प्रचारकाच्या वळेरेंत सुलक्षणा सावंत हिचें नांव आसा, मात हेर 3 बायल आमदारांच्या नांवाचो मात ह्या वळेरेंत आस्पाव ना। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सध्या प्रचाराक नेट आयला।
भाजपाची शेनवारा कोर कमिटीची मीटिंग झाली. भाजपाच्या दुसऱ्या टप्प्यातल्या प्रचाराक सध्या सुरुवात. प्रचार तयारी हाचो नियाळ ह्या बसकेत जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची दक्षिण गोंयांत कुडचड्या लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराची जाहीर सभा जावं येता अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केरळ, महाराष्ट्र, कारवार सयत मुख्यमंत्री गोंयच्या उमेदवारांचोय प्रचार करपाक सध्या बिझी. भारतीय जनता पार्टीचो इलेक्शन रिव्ह्यू घेवपाची मिटींग आशिल्ली. तोंडान आमचे सगळे म्हणजे इलेक्शनान सगळे जितके कार्यकर्ते आसात त्या सगळ्यां पुराय नॉर्थ आनी साऊथ गोवा रिव्ह्यू घेतलो. तशें आमी म्हणटा की एक राऊंड ऑफ कॅन्डिडेट दोनूय कडल्या कॅन्डिडेटांचो ऑलमोस्ट कंप्लीट जालो. खूब बरो रिस्पॉन्स आसा सगळी कडल्यान. सो सेकंड प्रचारांतल्या टप्प्यात कितें करचें. सेकंड प्रचारांतल्या टप्प्यात जशें आमी म्हणटा की कॉर्नर मिटींग करतल्यो की तेच्याच बरोबर मेन सिटीनी मातश्यो व्हडल्यो मिटींग आसतल्यो आनी पब्लीक मिटींग आसतली. टेंटेटिवली माननीय अजून ठरोवंक ना. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची डेट मेळ्ळी किंवा डेट केंद्रांतल्यान मेळ्ळी जाल्यारूच तेंची एक मिटींग टेंटेटिवली कुडचड्यार जावपाक जाली जाल्यार ती कुडचड्यार जातली डेट दितली. अदरवायज आमचे सेकंड लायन लिडरशीप जी सेंट्रल आहा त्यांच्यातलो कोणूय आयलो जाल्यार तेज्यो वेगळ्या सिटीनी म्हणजे मडगांव आसतलें, म्हापसा आसतलें, फोंडें आसतलें अशे नॉर्थ साऊथ वेगवेगळी मिटींग जातल्यो. स्टेट लेवल लिडरशिपीच्यो मिटींग आमच्या मेन टाउनान सगळी कडेन ज्यो आसा स्टेट लेवल लेवलच्यो मिटींग्यो उरतल्यो. ऑर्गनायझेशनल काम सुरू आसा. लोकांचो खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा. दोनूय सीट बऱ्या मार्जिनांतल्यान आमी जिखता. तुमच्याकडे राष्ट्रीय एक तरी मिटींग जातली अशें टेंटेटिव्ह आसा. अजून पर्यंत फायनलायज जावंक ना जातली. तुमच्याकडे राष्ट्रीय प्रचाराची सुद्धा धुरा आहे. गोव्यातला प्रचार आणि बाहेरचा प्रचार कसा जेन्ना जेन्ना 7 तारखेच्या इलेक्शना पयलीं जेन्ना वचूंक म्हणजे टायम मेळटा किंवा आतां काल कारवार गेल्लो पयर रावूं तेच्या मदीं परत महाराष्ट्रान वचपाचो फाल्यां ताज्या मदीं केरळ वचून येयलो. असो जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना आयदर नॉमिनेशन फायलिंगान किंवा पब्लीक रॅली हांव जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना वचत आसता. 7च्या उपरांत फूल प्लेट बाकीच्या भायल्या प्रचाराक आसता. बीजेपीच्या प्रचाराच्या स्टार कॅम्पेनराची वळेरी निश्चित. उमेदवारी अर्ज भरल्या उपरांत गोयच्या दोनूय उमेदवारांचे प्रचार करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, प्रदेशाध्यक्ष जे.पी. नड्डा, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी, स्मृती इराणी, आशिष सूद असे वट्ट 40 स्टार कॅम्पेनर गोंयांत येतले अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष तसेच राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या. गोयचे निवडणुकीक स्टार कॅम्पेनर म्हणून गोयचे आणि केंद्रातली जी नांवां आयल्या आजूच आयल्या. टोटल 40 नांवां आसा. तातूंत बरेचशे गोंयचेच लिडर आसात. भायले जे लिडर आसात आमचे नॅशनल लिडर ताचे भितर आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डाजी, आमचे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंगजी, होम मिनिस्टर अमित शाहजी, आमचे मिनिस्टर नितीन गडकरीजी हे आमचे सगळे आपल्या सेंट्रलातले लिडर जे नांवां आसात की जे स्टार कॅम्पेनर म्हणून हे केल्ले आसा, धाडलेले आसात. आनी तेच्या सकयल मागीर आमचे गोंयचे जे लिडर आसात ताच्या भितर चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत, स्टेट प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानावडे, स्मृती इराणी, देवेंद्र फडणवीस, अभय पाटील बेळगांवचे आमदार, आशिष सूद आमचे दिल्लीचे आणि गोंयचे इलेक्शन प्रभारी, आमचे आदले प्रभारी सिटी रवीजी, मागीर आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, आमचे इंडस्ट्री मिनिस्टर माविन गुदिनो, आमचे वॉटर रिसोर्सेस मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक, आमचे पर्यटन मिनिस्टर टुरिझम मिनिस्टर रोहनबाब खवटे, सोशल वेलफेअरचे मंत्री सुभाष फळदेसाय, त्यानंतर आमचे निळकंठबाब हलनकर, गोविंद गावडे, अलेक्स सिकेर, विनय तेंडुलकर, चंद्रकांत कवळेकर, नरेंद्र सावयकर, दामोदर नायक, दिगंबर कामत, मायकल लोबो, प्रेमेंद्र शेठ, निलेश काब्राल, संकल रामणकर, कृष्णा साळकर, गणेश गांवकर, सर्वानंद भगत, सिद्धार्थ कुकळकर, आरती बांदोडकर, सुलक्षणा सावंत, समीर मांजरेकर, तुळशीदास नायक आणि महानंद असोदकर असे एकूण 40 नांवां म्हणजे दोन्ही जिल्ह्याचे अध्यक्ष भितर 40 जे नांवां आसात हे लिस्ट आज आमचे सँक्शन जाल्ल्या केंद्रांतल्या. इतले मजगती स्टार प्रचारकाच्या 40 नावांच्या वळेरीत सुलक्षणा सावंत हिचे नाव आसा. मात भाजपाची 3 बायला आमदार डिलायला लोबो, जेनिफर मॉन्सेरात आणि डॉ. देविया राणे हांच्या नावांचो मात ह्या वळेरीत आस्पाव ना. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोकशाय वांटोवपाक फुडें सरिल्ल्या काँग्रेसीन आपल्या इतिहासाचेर मातशी नजर मारची. कलम 356चो चुकीच्या पद्दतीन वापर करून 40 फावटी काँग्रेसीन प्रादेशीक पक्षांचे सरकार पाडिल्ले तेन्ना तांकां लोकशायेची याद आयली ना, भाजपान प्रश्न उपरासला.
विरोधकांनी जो अपप्रचार केला सुरू ताजेर म्हाका दिसता उत्तर दिवपाचें अत्यंत गरजेचें आसा. पयर तुमी पळयलें तें आझाद मैदानाचेर आसूं किंवा भद्रादेवी आसूं, ऑपोजिशन एकठांय येता आनी खंय तरी आमी डेमोक्रेसी वाचोवया म्हणटा. तर डेमोक्रेसी वाचोवया म्हणणारे हाणीच कसो डेमोक्रेसीचेर आघात केला तें म्हाका दिसता याद करप हें लोकांक म्हत्वाचें आसा. आज काँग्रेस पार्टी स्पेशली जेन्ना उलयता म्हणजे आज हांव परत येता म्हणजे सध्या तो नवो आशिल्ल्या कारणान कॅप्टन विराटो नवेच कॅन्डिडेटान अनाउन्स जाला, तो खूब गजाली उलोवंक लागला आनी पयर ताणें पयल्याच भाशणान म्हणलें की खंय तरी एक मिनी एमर्जन्सी लागली काय कितें. आरे तूं जेन्ना मिनी एमर्जन्सी म्हणटा तेन्ना एमर्जन्सी कोणें लायिल्ली, एमर्जन्सी खंयच्या पक्षान आयिल्ली हाजो जाण विराटो आसा काय हो म्हाका ताका पयलो प्रश्न आसा. दुसरो प्रश्न, देशाचे जे जेल केले म्हणजे पयर राजनाथ सिंगजीन म्हणलें की आपली आवय बरी नाशिल्ली, शी सबसिक्वेंटली डायड, पण आपल्याक एमर्जन्सी वेळा अरेस्ट जाल्ल्यामुळे आपल्याक जेलींतल्यान भायर वचपाक मेळना. ह्या परिस्थितीन आमच्या लिडरांनी डेमोक्रेसी वाचोवपा खातीर लढाई दिल्ली आसा आनी आज होच काँग्रेस आमकां डेमोक्रेसीचेर भाशणां दिता. आनीक जो मुद्दो म्हाका दिसता आमी विसरूंक लागल्या ते म्हणजे आर्टिकल 356 की खंयचे तरी कारण वापरप आनी स्टेट गव्हर्नमेंट डिसमीस करप. हे हाजो मिसयूज आमी गोंयांतूय पळयला. पण म्हाका तुमकां एक याद करून दिवपाक जाय की बीजेपीच्या सरकारान काय 2014 खंयचेच सरकार डिसमीस करूं ना. जाल्यार आर्टिकल 356 वापर काँग्रेसीन कितल्या फावटी केला काय? द आन्सर इज 90 फावटी आर्टिकल 356 वापरून स्टेट गव्हर्नमेंट डिसमीस केल्या. 50 फावटी फक्त म्हणजे एका मनशान 50 फावटी जर केल्या तर इंदिरा गांधीन 50 फावटी गव्हर्नमेंट डिसमीस केल्ली आणि 40 वेळा आज जे रिजनल पार्टी सगळे एकठांय जावन लेट अस सेव्ह फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री म्हणटा, 40 रिजनल पार्टीची सरकारां ह्या काँग्रेसीन 356 लाव आणि हे करचे. तो मागीर अमित पाटकर आसूं, विराटो आसूं किंवा तांचो जो 30 वर्सां पयलीं आपण लॉ मिनिस्टर आशिल्लो थंयच अडकल्या, ताजी कॅसेट थंयच अडकल्या. ताच्या मागीर 4 इलेक्शनां आहलो पण तो तरी हांव लॉ मिनिस्टर आशिल्लो. म्हणजे खंय तरी तो आतां फक्त इतलें सांगपाचो उरला की देशाक स्वातंत्र्य आपल्या खातीर मेळ्ळें कारण ताणें प्रधानमंत्री कॅन्डिडेटूय म्हणून सांगलो आपूण. तर हे सगळें सांगता आसतना म्हाका दिसता रमाकांत घलपान यूज ऑफ आर्टिकल 356 हाचेरूय आमकां एकदां सांगचें. सांगोळडाच्या बेघर जाल्ल्या लोकांक आचारसंहितेक लागून सरकाराची कसलीच मजत मेळची ना, पूण मनीसपणाच्या नजरेन शक्य ती मजत करपाचें आश्वासन आमदार केदार नायकान दिलें. मुख्यमंत्र्याची भेट घेतल्या उपरांत केदार नायक उलयताले. सांगोळडाची उरिल्ली बेकायदेशीर घरां शेनवारा मोडून उडयली. आमदार केदार नायकान सांगोळडा वचून बेघर जाल्ल्या लोकांची वासपूस केल्ली. तशेंच लोकांक शक्य ती मजत करपाचें आश्वासन केदारान दिल्लें. पूण मुख्यमंत्र्याच्या भेटी उपरांत ह्या लोकांक सरकारी मजत मेळची ना हें स्पश्ट जालां. आचारसंहितेक लागून मुख्यमंत्र्यान हात वयर केल्यात. पळय कितें मनीसपणाच्या नात्यान कितें आमकां करूंक जाता आमी करपाक आमची तयारी आसा. ताका लागून तें डिस्कशन केल्लें. कॉन्क्रीट आउटकम काय येवंक ना पूण कोड ऑफ कंडक्ट आसलेल्या कारणान आमकां कसलेच पॉलिसी डिसिजन करूंक मेळना आनी कसलेच म्हणजे सरकारी मदत खंय कितें करूंक मेळना. सो फुडें कितें आसा तें आमी मनीसपणाच्या नात्यान कितें करूंक जाता तें आमी करतले. दुसरे वटेन घरां मोडून उडयल्ली आसली तरी लेगीत लोक हांगच्यान वचपाक तयार ना. अशें आसले तरी लेगीत आतां फुडें कितें करपाचें हे विशीं सांगोळडाच बसका घेवन हे लोक आतां निर्णय घेतले. ओवरऑल एक कॉपरेटिव्ह डिस्कशन आसलो. सीएम सरान सांगला की पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट तुमकां गावतले आनी आमी फ्रुटफुली येत पळयता की आमकां फुडें कितें बरें जालें पुरो. बट ओवरऑल इट वॉज अ गुड डिस्कशन एंड वी आर नॉट एट एनी कन्क्लुजन एज ऑफ नाव. बट फुडें पळयता आनी कितें जाता वी आर होपिंग फॉर अ ब्युटिफूल चेंज. थँक्स. आतां तुमकां कितें घरा सीएम सरान आमकां सांगलेलें वाचलो भुरग्यांचें आमचें शिक्षण बीन आहा ताका लागून आमी
विचार करून घराकडे विचारून सांगू सो तुम्ही वास्को शिफ्ट जावपाक रेडी दुसऱ्या जाग्यांचे कितें प्रोविजन केला तुम्ही जागो दिवचो म्हटलेले न्हू सो जागो कितें दिता हांगा सीएम सरान सांगला पयता म्हणून सांगला पुढे चलतना मातशें डिसिजन करून सांगता म्हणून सांगलें सो केन्ना पर्यंत तुमकां आतां दिता सांगला ते अजून आमच्या डिसिजन परत आनी फावटी आपयतले काय जावचें ना काय जावचें सो मागीर तुमचो एक डिसिजन आशिल्लो की तुमी आमचे इलेक्शन बॉयकॉट करतले ते बॉयकॉट आमी ते आता विचार फुडें वचून विचारून जालो तांचे घरा बी दिवंक शकता की आमकां सारकी तो 20 प्लॅन प्रोग्रामान तुमकां इथं रिहेबिलिट करता म्हणून सांगलेले बे पयलीं ना 20 अजून तयार काय सांगू ना सेम सरान सांगलं वास्को दिता तेजेर काय सांगू सो सद्याक आतां तुमी पयस पडटा आमच्या भुरग्यांचे शिक्षण आहा थोडे तरी कॉलेजी आहा सगळे आहा तर आमकां पयस पडटा थोडे कामाक त्रास जाता आमकां ते आमी आतां मातशें होल्डर दवरलेले पळय आतां थोडे आमचे कितले आहा तांकां विचारतले आमी तेजे उपरांत डिसिजन घेतले सगल्यांक विचारचें पडटलें न्हू आतां आमी 4 जाण येयला आनी 4च जाणांनी कितें सांगलें सांगला सगळे आपण करपाक जाय ते करता म्हणून हेल्प जाता तितलो करता म्हणून आनी कितें जो आमकां जेका हांकां हेल्प जाय आतां ते घरा मोडल्या पळय तांकां रिहेबिलिट करपाक सगळें करता आपण हेल्प करता म्हणून तांकां पूण आतां टेम्पररी सोल्युशन कितें सद्या सोल्युशन अजून ते सांगना आतां आमची परत मिटींग आसा ते सगळं टायम ना लोक ते खूब आसा ते टेम्पररी सोल्युशन आतां आमी परते वरता एक मिटींग घेवपाचें ते मागीर सगळ्या सांगतले आमी आतां गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार. मोपा विमानतळा वयल्या टॅक्सी ड्रायव्हराक आशिष परब ह्या उपनिरीक्षकान मारबडे केल्ल्यान चाळवल्ल्या टॅक्सी ड्रायव्हरांनी पुलीस स्टेशनात वचून बोवाळ घातलो. मारबडे प्रकाराचो व्हिडिओ सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाला. विमानतळा वयल्या पुलीस उपनिरीक्षकाक निलंबित करचो म्हणून टॅक्सीकारांची मागणी केल्ली, पूण उपअधीक्षक जिवबा दळवी आनी मोपा पुलीस स्टेशनाचो निरीक्षक नारायण चिमुलकर हांणी केल्ल्या शिश्ताये उपरांत कागाळ फाटी घेवन हें प्रकरण मिटयलें. मोपा विमानतळावेलो पेडणेचो टॅक्सी ड्रायव्हर दिनेश खडपेक आशिष परब ह्या पुलिसान मारबडय केली. मारबडय केल्ल्याचो व्हिडिओ विमानतळार लायिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाला. ह्या प्रकाराक लागून मोपा विमानतळावेले टॅक्सीकार बरेच चाळवले. चाळविल्ल्या टॅक्सीकारांनी पुलीस स्टेशनार वचून धडक दिवन टॅक्सी ड्रायव्हराक मारबडय केल्ल्या पुलिसाक बेगोबेग निलंबित करचो म्हूण टॅक्सीकारांची मागणी. सगळे पंच सरपंच सगळे येवपाच्या हेका जर तुम्ही सस्पेंड किंवा तेका डिसमिस करूंक जाय डिसमिसच करपाचो असले मनशाक असले मनीस नाका जो पेडणे रावन पेडणेकारांक जो कुत्र्याक कहो मारता पळय तो आमकां हांगा मोपा एअरपोर्टार नाका. हांव पीआय कडेन मागता तेका तुम्ही जाता तितल्या बेगीन एक्शन घेवपाची नाल्यार जो लढो आहा पळय आमी फुडें खूब व्हरतले ते आमकांय खबर ना. फुडें कितें जातलें लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट तेचो जबाबदार तो PSI आशिष परब आसतलो. एका एक तर सस्पेंड करा नाल्यार हाच्यान तुम्ही धांवडा खंय तरी आमकां असले मनीस नाका हांगा जे आमच्या पेडणेकार भुरग्याचे अशे मारता तेका आवय तेजो संवसार आहा तेका टॅक्सी चलोवंक जाय तेका डायरेक्ट उडोवपाची तयारी करता. पूर्ण चौकशी करची. ते रेंट कॅपावाल्या कडल्यान पैसे घेवन मी सुपारी घेवन तेका मारला जाल्यार हाचेरूय चौकशी जावपाची. आमी म्हणटा डायरेक्ट रेंट कॅपवाले आहा ते पैसे खूब खावपाक सोदता म्हणजे आमी डायरेक्ट घेवन थंय झगडे करूंक शकना. ह्या खातीर तेंच्यांनी पुलिसांक पैसे दिवन मारपाक लायला काय हाची चौकशी जावपाक जाय. म्हाका भितर एकट्याक म्हणून आनी म्हाका विचारपाक लागले म्हाका भावाले विचारले मारलो म्हणून सांगलो पळय तेन्ना म्हाका सांगले तुका भितर उडयता म्हणून भितर घे म्हणून हे सांगले म्हाका भायर घेवन येले म्हाका भितर घेवन गेलो भितर उडयता कॉन्स्टेबल दिसता. आयज अक्षरशः पुलिसांची हांगासर दादागिरी चल्लेली पेडणे हे पयलीं सारखे रावोंक ना. आमी पेडणेकार आयज जागृत जाल्ले आहा. आमी एका आमच्या भावाक कोण हात लायत आमी वगीर रावचे ना कशें कारण नासतना तेका आयज मारलेलो आहा. फाटल्यान अरे तूं पुलीस न्हू तूं PSI तूं PI कोणूय आसूं तूं येवन तुजें हें दाखय न्हू. तूं डायरेक्ट तुका हात घालताय तेका म्हटल्यार कितें तो जेवणाक वयता तो खंयसर वयता ते तूं तेका विचार. तुका रायट आहा तूं तुजी ड्युटी करताय न्हू तुका रायट आहा तेका विचारपाक. तूं तेका विचारिनासतना डायरेक्ट तेच्या येवन गळ्याक कहो घट धरताय. गळ्याक कोणूय फाटल्यातल्यान येवन मानेक घट धरप गळ्याक घट धरप म्हणटकूच तो भियोन धांवतलोच न्हू. भियोन धांवतकूच तेका येवन मारपाक चालू केलो तेणी. हे आमी खपोवन घेवपा ना. हांव मागता सरकारा कडेन आनी हे आमचे कोण पंचायतीचे हा पेडणे पंचायत आनी आयज हांव पेडण्याच्या आख्ख्या लोकांक सांगता की बाबा हो विशय हा पळय आयज आमच्या टॅक्सीकार भावाक मारलो फाल्यां तूं हेतून खंय तरी तुमी आसतले तुमकांय मार पडटलो असोच कळ्ळें न्हू विनाकारण. फाटल्यातल्यान येतले डायरेक्ट मारतले आनी आपूण पुलीस कोण सांगतले. सो हेचेर कितें तरी हा आतां आवाज उठोवपाचो टायम येयल्लो आहा. सगळे जॉब आहा ते भायल्या लोकांक दिल्ले आसा.
गोमंतक टीव्ही खातीर मोपाच्या निवृत्ती शिरोडकार. मुखावयल्या लोकसभा वेंचणुकेत उत्तर तशेंच दक्षिण गोंया खातीर जिखून येतले अशेच उमेदवार दिल्यात. दक्षिण गोंयचे सांगचे जाल्यार भाजपा उमेदवाराक व्हडा मतांची आघाडी मेळटली हातूंत दुबाव ना, पूण उत्तर गोंयचे मात सांगपाक शकना अशें मत मंत्री माविन गुदिन्हो हाणें उक्तायलां. स्टॉक ऑफ द सिच्युएशन बोथ नॉर्थ अँड साऊथ म्हणजे प्रत्येक जाणाकडे फीडबॅक घेवपाक आनी जशें हांव सांगीत आसा फीडबॅक सारको सुंदर आसा. बोथ सीट्स वी आर व्हेरी कम्फर्टेबली प्लेस्ड आनी हांव चड करून दक्षिण गोवाचे उलयतां. हांव हांगा येचे सुद्दां लोकां कडेन उलयत येयल्लो ओपिनियन मेकर्स फिल्डान आहा ते फिल्डान भायर आहा ते ओपिनियन कितें बिकॉज शी इज अ न्यू कॅन्डिडेट डिफरंट कॅन्डिडेट फ्रॉम द run of the mill म्हणटा तशें not a politician exactly. So people have accepted that, and being a woman म्हाका दिसता women also are going to rally and vote for her. And I think all this matches up to the performance of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji at the national level. आणि लोकांनी पळयला पयले कांय जायनासलें तें आतां गोंयांत जावपाक लागिल्लें आसा. इतलो डेव्हलपमेंट इतलो विकास इतल्यो स्किम्यो डबल इंजीन जे आमी म्हणटात ते तरी जातले जाल्यार हें चालूच उरपाक जाय. ताका लागून म्हाका दिसता स्पश्टपणे लोकांनी एक निर्णय केल्लो आसा आनी एवरी डे इट इज द नंबर्स आर इन्क्रिजींग इन टर्म्स ऑफ पीपल गोईंग टू वोट फॉर आवर कॅन्डिडेट श्रीमती पल्लवी धेंपो. हें खरें दिसता. उत्तरानूय म्हाका दिसता क्लियर आसा चित्र क्लियर आसा. थोडेशे वीक पॉयंट आसा ते आमी कितें ते उलयलां आनी ते कशें कोण वयतले कवर अप करतले. कॅम्पेन तशी बिल्डअप जावन दोनूय सीटान म्हाका दिसता कम्फर्टेबल विन आसतली विथ क्वायट अ बिग मार्जन. इनफॅक्ट साऊथ इट इज गोइंग टू सरप्रायज पीपल एज आय एम सेइंग मार्क माय वर्ड्स 50-60,000 मार्जन आसा. आमकां नाका पार्किंग प्रकल्प म्हणीत मोरजेच्या दर्या देगेर जावपी पार्किंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. थळाव्यांक विश्वासात घेयनासतना हो पार्किंग प्रकल्प सरकार उबारपाक सोदता असो आरोप थळाव्यांनी केला. थळाव्यांक विश्वासात घेवनूच पार्किंग प्रकल्प उबारचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. सध्या मोरजेचे आमचो असो एक विशय आसा की हे पार्किंग करूंक सोदता गोवा ट्युरिझम मिनिस्टर हे मोरजीम टर्टल बिचार तेम वाडा. म्हाका एक सांगा हांवें ती एक ऑर्डर दिल्ली बी म्हाजे कडेन ऑर्डर आसा मोरजीम पंचायतीन दिल्ली. तेंच्यांनी अजून म्हाजे अजून कांय रिप्लाय दिवंक ना आनी तेंच्यांनी अजून सांगूंकय ना. बाबा आपणाक बाबा ही नोटीस दिल्ली आसा एंट्री केल्ली आसा इनवर्ट केल्ली आसा. तेंच्यांनी सांगूंक ना बाबा तुजें ऑब्जेक्शन आहो ना ते बाबा कितें करया चालू करया ताका आपोवया. लोकां कडेन एकूच विनंती आहा म्हाजे कडेन गांवा लोकां कडेन हेंकां कांयच करूंक दिवपाचें ना. आसा तशेंच आसूं न्ही ही ड्युन्स आसा पळय आसा तशेंच आसूं न्ही. तुमकां फाटीं सांगलां आमी हायकोर्टाची ऑर्डर दाखया आनी मागीर तुमी काम चालू करा. त्यो बेश्ट्यो खोपी काडनाकात ते तशेंच आसूं न्ही. कोणान दिवंक ना हायकोर्टाची ऑर्डर की खोपी काडा लेवल करा गार्डन करा कोणाक नाका. हें तें आसा तशेंच आसूं न्ही. कित्याक हें नॅचरल हें. तुमी बरें करतले फॅशन शो करतल्या फाल्यां रेप केसी जातल्यो मर्डरी जातल्यो चोरयो जातल्यो कळ्ळें आनी दुमशाणां जातली. हें आसा तशें पंचायतीक पयलें सांगता गांवांक पयलें विचारात. तुमी डायरेक्ट मिटींग घेवन बसून ताका सांगनाका. आमचे मोरजे गांवांतलो एक तेम वाडो आहा जो की आतां सरकाराची थंयसर नजर पडलेली आहा. सरकारान स्पेसिफिकली टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खावटे फाटीं येवन तो हांगासर तेणी सर्वे केल्लो आनी हांगासर खंय ह्या बिचाक मातशें मॉडिफिकेशन जाय. खंय हांगासर कॉन्क्रिटींग करपाचें म्हणजे एक हांगासर पार्किंग करपाचें तेची तेणी एक प्लॅनिंग केल्लेली आहा. तेची सर्वे टीम येवन गेल्लेली आहा की ह्या बिचाक तो पार्किंग करतलो आनी गार्डन्स करतलो. सो हे जालें इन्व्हेस्टमेंट जालें. हेतून आतां कॉन्क्रिटींग जे करतलो तेतून आतां इन्व्हेस्टमेंट जशी पार्किंग जितले करतले तितले ऑब्वियसली आतां टुरिस्ट येतले. इतले टुरिस्ट जर येवन जर आमकां एकोमोडेट करपाक जाय जाल्यार परत ताका व्हडली व्हडली हॉटेलां जाय. ही बीच लागीं जितली जी एरिया आहा ती ऑर्चर्ड्स आहात कांय शेत जमिना आहात तर ती मागीर कन्वर्जनांच वयतली ऑटोमॅटिकली. कित्याक आतां पार्किंग केली टुरिस्ट फुटफॉल वाडले म्हणजे हांगासर स्टे जाय. स्टे करपाक मागीर व्हडली व्हडली हॉटेलां येतली. तेची परमिशनां मागीर परत TCP डिपार्टमेंट दितलो. सो हे सगळें जे पार्किंग आनी हे जे कितें आहा ते कोणा खातीर? हे आमच्या लोकां खातीर आमच्या गाडयांचें पार्किंग हांगासर करतले. आमच्या लोकांचे जे ह्यो कोस्टल लायन आहा पयली गजाल पयलो प्रश्न की टुरिझम मिनिस्टर टुरिझम डिपार्टमेंट ह्या कोस्टल लायनीन कितें करता?
कुडचड्यार केंद्रीय अमृत भारत स्टेशन येवजणे खाला सुसज्ज अशें नवें रेल्वे स्टेशन बांदपाचें आशिल्ल्यान हांगासर इतिहासीक म्हत्व आशिल्ली इमारत मोडपाचें काम सध्या जोरान चालू आसा. आदली इमारत लागीं मातये भरवण केल्या आनी नवीन इमारतीचें काम दुसरे कडेन जोरान चालू आसा. डिसेंबर 1887 ह्या वर्सा म्हळ्यार 137 वर्सां आदीं वास्को ते कुडचडे रेल्वे स्टेशनाचें उक्तावण जाल्लें. फाटली 137 वर्सां ह्या स्टेशनाचे जायते फावट विस्तार आनी नूतनीकरण जालां, पूण पयलेच फावट ही इतिहासीक इमारत पुराय मातये भरवण केल्या. सगळीं ऑफिसां सध्या तात्पुरती नवीन इमारतींत हालयल्यात. फुडल्या 4-5 म्हयन्यांत कुडचड्यार सुसज्ज अशें रेल्वे स्टेशन जातलें अशी आस्त हांगासरल्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायल्या. ह्या नवीन इमारतींत प्रवाशां खातीर वेगवेगळ्यो सुविधा आसतल्यो, देखीक लिफ्ट, स्वयंचलीत सीडी, बसपाक हॉल आनी खाणा जेवणाची वेवस्था आसतली. कुडचडे वांगडा वास्को द गामा ही 2 स्टेशनां केंद्रीय अमृत भारत स्टेशन येवजणे खाला नव्यान बांदपाचे आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी ही रेल्वे स्टेशनां बांदपा खातीर 26 फेब्रुवारीक बुन्यादी फातर घातिल्लो. गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडच्यान नीरज नाईक. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.